दोघी सजारा ह्या कार्याचे प्रधान पोषक युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर, सहा पोषक मानस वॉटर पार्क पिलिकुळा वामंजूर, ला केनीस केक शॉप मंगळूर, जेरोसा कंपनी मंगळूर, नूतन सिल्क्स मडेंत्यार, वी टेक इलेक्ट्रिकल एंड लाइटिंग्स बेंदुरवेल मंगळूर, रेक्सिन सेंटर नियर डॉन बॉस्को हॉल बलमटा मंगळूर, रोहन कॉर्पोरेशन मंगळूर, इलेक्ट्रिकल पॉइंट मंगळूर, नमान बळोग जिसू कोंकणी मैन्याळे, दैविक अमृत कोंकणी मैन्याळे, राखणो कोंकणी हफ्त्याळे, उजवाड कोंकणी पंधराळे, आमसो संदेश कोंकणी मैन्याळे, सेवक कोंकणी मैन्याळे, किमू मटव्या काणया पुंजो, रेगिस्तानांतली फुल कोंकणी कादंबरी, आयडियल चिकन मंगळूर. आमी दोगी सेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगी ती रोसा केली येवनात घरा केदना तरी सेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा. दायची वर्ल्ड 24/7 पळोवनच्या सर्व कोंकणी मोगाळ वीक्षकांक नमस्कार आणि तुमकां समेस्तांक आमी दोगी सजरा रिलोडेड ह्या कार्याच्या 51व्या अंगड्याक मोगाचो स्वागत मागता. मोगाच्या वीक्षकांनो, आमच्या कार्याचे प्रधान पोषक आसात युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर. हर एक अंगड्याच्या पयल्या लाकी विनराक धर्मार्थ हेल्थ चेकअप करच्याक भलायकेचे कार्ड तांणी आमकां इनाम जावन फावो करतात आणि तांचे सांगात ह्या कार्याक सांगात दिल्ली आसात बानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट्स, लाकेनी केक शॉप, आयडियल चिकन, रेक्सिन सेंटर आणि वी टेक इलेक्ट्रिकल्स अँड लाइटिंग्स. आदल्या हफ्त्यांत 50वो अंगडो व्हडा दबाजान आमी सदर केल्लो आणि हो अंगडो तुमकां समेस्तांक रुसलो म्हूण आमची पातयेणी आणि ह्या अंगड्या विशयान जाय तितलो विमर्श तुमी आमकां धाडला. तुमची अभिप्राय धाडल्याक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आणि आज 51व्या हफ्त्याक आमी पांय दवरत आसतना आयच्या अंगड्यांत कितें विशय विंचला आणि आयच्या अंगड्याचे पयले सवाल कितें म्हणून तुमच्या टीव्ही पडद्यार आमी आतां प्रदर्शित करता. आयच्या अंगड्याचे पयले सवाल आसा आणि विशय आसा वोव्यो. कार्य सबण आनी रोसाच्या कार्यांनी आमकां वोव्यो आयकूंक मेळटा आणि असल्या वोव्यो पैकी थोडे वोव्यो हांगासर सदर करूंक आमी आशेता. माटो उजाडून उडयला कोयर, सांज उजेन दिला डॅश आमच्या येजमानीक. ऑप्शन्स आसात बेसांव, धैर, कुमोक आणि ससाय. पास्कांचे फेस्त जाले म्हणल्यार तक्षण परत आमच्या समुदायांत कार्य सगळे सुरवात जाता. रोस आसता, एंगेजमेंट आसता, काजारां आसतात, कुमगार आसतात. ह्या दिसांनी कुमगारां चड कित्याक म्हळ्यार एप्रिलाच्यान मेयांत सडावत फिरगेजांनी पयल्या कुमगाराचो संभ्रम दवरतात आणि ताच्या सांगाता जाय तितली काजारां सोबणाक आमी येता, रोसाच्या कार्यांत आमी भाग घेता. आणि अशें म्हणटा आसतना एक रोसाचें कार्य अर्थाभरीत रितीन आणि ताच्या सांगाता एक सोबित्त रितीन जाय तर वोव्यो तशेंच वेर्स निजायकी गरज आसा. आणि ही वोव्यो आनी वेर्स रोसाच्या त्या संभ्रमाची सोबाय खंडीत जावन सडयता म्हूण सांगयेत. आणि असली वोव्यो वेर्स आमी जरूर जाणां जावंक जाय. मालगडी आसल्यार मालगड्यांक फटाफटा फटाफट वोव्यो येतात, वेर्स येतात, कितेंय थंयसर डिले आसना. पूण ह्या दिसांनी आमकां वोव्यो वेर्स आधुनीक पिळगेन तावन आयकूंक मेळचे निजाय की दीस वेता वेता उणें जाला. वोव्यो तशेंच वेर्स आमचे एक कोंकणी क्रिस्तांवाचे दायज जावन आसा. त्या खातीर हे विसरूंक नजो, मुखार आमी मुखल्या पिळगेक पावीत करी जाय. आनी हे कार्यांत ते कार्य सोबोवची रितीच वेगळी म्हूण सांगयेत. सगळ्या रोसाच्या कार्यांत ते वोव्यो तशेंच वेर्स आयकत आसतना हर एक वोवी ताच्या फाटल्यान जाय तितले विशय आटापता. आनी हाच्या विशयांत जाय तितली जाणवाय तुमच्या सांगाता आयच्या अंगड्यांत हांव वांटून घेवच्याक खुशी व्हरतां. आणि तुम्ही जाय तितल्या रोसाक गेल्यांत आसतले आणि रोसाच्या संदर्भार वोव्यो थोडे पटी आमकां कळीत आसना, पूण आयकून आमी शिकचे न्ही जाय की गरजेचें जावन आसा. एकाच कुटुंबांत एक 4-5 जाणांनी सांगाता मेळून इल्लेशें वोव्यो शिकल्यार एक 5-5 वा 10 वोव्यो एकल्यानी शिकल्यार सगळे एक कार्य सोबयेत म्हूण येत. आनी असलेंच प्रयत्न जाय तितलो लोक ह्या दिसांनी आपल्या आपल्या कार्यांनी करनासचें आमकां पळोवंक मेळटा. आनी तशें म्हणटा आसतना लोकांक ही आमच्या वोव्योंतय वेर्सांतय जाय तितली आसक्ती आसा आणि ती शिकता. ल्हानशी भुरगीं थोडे पटी येवन वोव्यो गायतात, वेर्स तांणी सिंग करतात आणि तांचे लागीं आसचे ते एक कोंकणीक आसचे एक इंट्रस्ट ती आमकां दाखोवन दितात. आणि तशें म्हणूंक निजाय की व्हरतो संतोष हांव चिंता पयलो उलो आसा
फिलोमिना बाय तಣ್ಣीर बावी तावन सो फिलोमिना बाय आद लॉंग डो पळयलो गे आमचो पळयलो सर हांवें कशें जालें बरें जालें हांव पयलें वय गे तुमकां वय हाच्या पयलीं हांवें कॉल केला 8 महिन्या पयलें ओके. म्हाका हा हें मेळ्ळां एक युनिटी हॉस्पिटलाचें हेल्थ कार्ड मेळ्ळां हेल्थ कार्ड म्हणलं वचून भलायकी तपासणी केली गी तुम्ही करून हांवें म्हळ्यार करून म्हजी मागीर? भलायकी हांवें आनी कोणाक जरा दिवचें म्हण चिंतलां ओके ओढ ना बा कोणाक गरज आसा तांकांय तुम्ही जरूर दिवी येता ओके सर आणि पहिला सवाल आयला एक वोवी आम्ही तुमच्या मुखार दवरला सांग तुझें दिलां धैर्य धैर्य म्हणतात गी वय गॅरंटी गी गॅरंटी ओके देव बरें करू फिलोमिना बाय उलो केल्ला पण Thank you, तुमची जाप सारखी गिनांगी म्हणून मुकलो उलो काण घेता मुकलो उलो लायनार आसा नमस्कार तुमका नमस्कार तुम्ही कशा आहात हांव बरो आसा नाव तुमचे हिल्डा डिसोजा कुलशेकर हिल्डा डिसोजा कुलशेकर तावने हिल्डा बाई तुमची व्याप्त कितें हांव पयलें टीचर पयलें टीचर आता रिटायर्ड ने रिटायर्ड जारा टीचर जावन कितली वर्सां तुम्ही वावर केला टीचर जावन 3 वर्सां वावर करूं ना एक 15 वर्सां मात केल्लो मागीर घरची परिस्थिती इतकी बरी नासली म्हणून डिझायन केलें ओके वडना हिल्डा बाई आता सवालाक जाप कितें म्हण सांगता आता ऑप्शन बी धैर्य ऑप्शन बी धैर्य म्हणटाय गे वय वय ओके देव बरें करूं जबाब दिल्ल्याक मुकलो उलो आसा शिरताडी तावन नॅन्सी लायनर आसा सो नॅन्सी बाई नमस्कार तुमकां नमस्कार तुमकां बरी एका हफ्त्यार कॉल मेळटा गी नॅन्सी बाईक फोर कॉल लाईन मेळिल्लो तुमी पिक करूंक गुर्तना पिक करूं गुतना गे वड हांव पिक करचा लागी सांगता जायत गे ओके ओके नॅन्सी बाई जाप कितें म्हणटा आता बी धैर्य ते ओवी गवयेत गी आमचे खातीर गवयत हा, सुरू मातो करा जडून उडेला कोयर सांजुजेन दिला धैर्य आमच्या यजमानीक आता यजमानीक सांजुजेन धैर्य दिला म्हणटा आता वय न्ही बेसांव वय दिवचो ना गी सांजुजे बेसावून ते दिला बेसावून देना धैर्य म्हणून येता धैर्य दिला म्हणता गे पण हे वय, तुमची वय. जाप सारखी घेना गे म्हणून देव ओके बरें ओके करूं मुकलो उलो मड्यांत अर्थावन आसा रेखा लायनर आसा रेखा बाई नमस्कार तुमकां नमस्कार तुमकां मड्यांतरांत फंक्शन आसात गी रोसाक पुरो येतात गी हांवें येयल्लें उणे म्हणजे म्हळ्यार म्हाका इल्ले वेरिकोस प्रॉब्लेम आसा हा. देखून पूण अशें ओवियो पुरो गांवचे तुमी आयकतात गेल्ला तर व्हडलें वय 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 आयकता ओके आनी असलीच एक ओवी आज पहिला सवाल जावन आमी दिला जाप कितें म्हणटात बी धैर्य ऑप्शन बी धैर्य म्हणटात गे वय 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 खंयची एक ओवी गावी येत गी थंयसर दिल्लें सोडणं प्रयत्न करा आमच्या इतलो पिकलो एक अनस सोबायेचे कनस आमचो वरेत बाब व्हडना तुमकां तर कार्या दसून वोग्यो गावन कार्य सबै येता देव बरें करूं रेखा बाय उलो केल्ल्याक मुकलो उलो आसा पेरमनूर तावन सेलेस्टीन लायनर आसा सेलेस्टीन बायक नमस्कार नमस्कार ये साच्या आदी उलयला गी म्हणणे सेलेस्टीन बाय होय प्राइज मेळ्ळा गी काय प्राइज काय मेळ्ळा गी तुमकां ना ना मेळ्ळो नाही दोड ओडना आतां पयलें सवाल आयला सवालाक जाप कितें म्हणटात बी ऑप्शन बी धैर्य ऑप्शन बी धैर्य म्हणटात गी वय आता तुमकां धैर्य दिला गी वय वय कोणें धैर्य दिला देवा देवान धैर्य दिला देव बरें करूं सेलेस्टीन बाय उलो केल्ल्याक मुकलो उलो आसा नीट पडली तावन स्विनल लायनर आसा सो स्विनलाक नमस्कार नमस्कार कितें करताय तुजी व्याप्त कितें स्विनल हांव 6th स्टँडर्डान शिकोना तू 5थार शिकून आसा आतां रजा न्ही नाही 6th 6थार शिकून आसाय ओके आता रजाच्या टाइम कशें तू टाइम पास करताय कालें करन आसाय टाइमपास अशें टाइमपास करता अशें तू म्हळ्यार मोबाईल पळोवन टीव्ही पळोवन हा फर्स्ट मोबाईल पळोवन न्ही ओके स्विनल आता आमी येदोडूच दाखयल्ल्या वोवीक एक पयली वोवी आमी दाखयल्या ताका सारकी जाप कितें म्हण सांगियत गी धैर्य धैर्य म्हणटाय गी वय ओके स्विनल देव बरें करूं उलो केल्ल्याक मुकलो उलो आसा शिरताडी तावन मालाबाई लायनर आसा मालाबाई नमस्कार तुमकां हॅलो नमस्कार येस आदल्या हफ्त्या वांगडो पळयलो गी आमचो 50 वांगडो ग्रँड एक वांगडो आमी सदार केल्लो म्हणल्यार हांवें करू ना जाल्यार मरे आमच्या दादाई फोन करताय हा करून घातले
ना दुसऱ्या तुम्ही गावात तिथलं करता. चिंतून दुसऱ्या खातीर चिंतून त्या दिस इल्लेशे रावलात न्हय त्या खातीर देव बरें करूं तुमकां होय तर मला बाय एक ओव्यो गावी आहेत की खंयची एक ओवी गाया पळया म्हज्या खातीर अप्रोसाची वाटली धावी गी उजवी हा पहिलो रोज पुसता वरता वैटूची हा, आता आणि रोज पुसूंक मात्र बाकी की म्हणून नाही मला बाय जाप कितें म्हणटात आता नाप दैर जाप धैर्य दिला म्हणटात गे वय पळय इल्लेशे चिंता एखाद्या वेळा कुमो करू गी बरो सेम सेम हा? सेंट तंत धैर्य गे वय वय देव बरें करूं मुकलो उलो असा शंभूर तावन डनिसाम लायनर असा सो डनिसाम नमस्कार तुमकां नमस्कार येस नमस्कार कशें रोज सुखार हे पर वचोन आसात गे ह्या दिसांनी हो या आमकां एकच मेळ्ळो हे पटे ह्या पटशे जाणार ना वय गे चड आसात ओके आता जबाब कितें म्हणटा आता हा जबाब धैर्य धैर्य दिला म्हणटात गे तुम्ही ओव्यो वेर्स काय गायतात गे कार्यासोबत सांजुजात क्रिकेट आमचें रेस्टर जाल्लें हा तशें आमकां तेंच्यांत धैर्य मेळ्ळा ओके सांज सुद्धा तावन तुमकां धैर्य मेळ्ळा म्हणटात न्हय ओके देव बरें करूं डनिसाम उलो केल्ला का देव बरें करूं. येस मुकलो उलो आसा निर्मार्गा तावन विल्सन लायनर आसा हॅलो विल्सन नमस्कार तुका नमस्कार सर ओके सो विल्सन ह्या दिसांनी कार्य जावन आसात रोसाच्या फंक्शनाक पुरा गेलाय वय मो वय वय गेला तर सवालाक जाप दिवच्या की पहिले तुजे तावन एक ओवी होऊन ती जायत गे वय ते हा. जाऊन गुंतलं सर नेक्स्ट टाइम मात शिकून येजे जायत गे विल्सन जायचं ओके सवालाक जाप कितें म्हण सांग ऑप्शन बी सर देर ऑप्शन बी धैर्य दिला म्हणटाय गे हा पळे पळे सिंग कर एक पुढे कर सांजुजेन दिले देर आमच्या यजमानीक येस आणि हांगासर पहिल्या सवालाक जबाब दिवपाचो वेळ हांगासर संपता हफ्त्याचा सवाल तर हफ्त्याच्या सवालाक खंयची ओवी आमी तुमचे खातीर सदर करता म्हण आता पळया हफ्त्याचे सवाल अशें आसा रुका वयलो पणूस धाडोवन पिकय नाका वेगळे रावया म्हणून डॅश शिकय नाका मावांक भावाक देराक होरेताक वेगळे रावया म्हणून कोणाक शिकय नाका सरावत जावन ही होकलेक बुधवार सांगतना सांगची ओवी जावन आसा सारकी जबाब तुम्ही आमकां व्हॉट्सॲप करचे व्हॉट्सॲप नंबर 9380043073 हे जावन आसा आमचे व्हॉट्सॲप नंबर व्हॉट्सॲप करता आसतना नांव गांव सारकी जबाब आनी कॉन्टॅक्ट नंबर तुम्ही आमकां धाडचे पयले सवाल अशें आसले माटो उजाडून उडयला कोयर सांजुजेन दिला डॅश आमच्या यजमानीक सांजुजेन धैर्य दिला आमच्या यजमानीक सारकी जबाब दिल्ल्यांची नांवां आमी दोगी ससराच्या लाकी पावल्यांत आमी घालता आदल्या हफ्त्याचे व्हॉट्सॲप सवाल आमी तुमकां आदल्या हफ्त्यार एक म्युजिकल राउंड म्हणून आमी तुमच्या मुखार सदर केल्ले आनी आदल्या हफ्त्याच्या व्हॉट्सॲप सवालाक सारकी जबाब कितें म्हण आतां आमी आयकून तशेंच पळोवन येवया हे एक भोवूस फामाद पद आणि हे पद घडयल्लें जावन आसा देवादीन आल्बर्ट पिंटो इजय आणि हे पद गायिल्लें जावन आसा बाब एरिक वजोरियो आणि बाय जॉयस वजोरियो संगी रॉनी डिकोन्ना प्रकाश डिसोजा आणि झीना पिरेरा आणि हे पद जावन आसा 2-3 वर्सां जाली म्हाका येवन खुशी काजाराची दोन तीन वर्सां जाली म्हाका येवन खुशी काजराची पाय माय कित्याक सांगो नाका ही खबर मोगाची दीस रात कांय पुणी सूख म्हाका ना न्हीद सारकी पडना स्वप्नान जावं जागण्यान जावं येता म्हजे मोती रोजलीन म्हज्या मोगाचे सोबीत भांगराळ्या केसांचे सोयतना दिसता सगळें ते किरणाळ सूर्याचे माणिक आपूण बाईचे रूपानांजा सारक्याचे देवान म्हाका निर्मिलेले चेडू मोगाचे सारकी जबाब दिल्ल्यांपैकी इनामां हांकां फावो जातात व्हॉट्सॲप सवालाचे विनर्स ह्या परी आसात नॅन्सी डिसोजा मुल्की नमान बाळोक जेजू मैनाळे फावो जाता डेन्सिल राणीपुरा दैविक अमृत मैनाळे जेरोम डिकुन्ना केलराय राखणो हफ्ताळे रिचर्ड सल्डाना निर्मार्गा उजवाड पंद्राळे निशिल अविता डिसोजा आमचो संदेश मैनाळे
आयवन मतायस अबुधाबी रेगिस्तानांतले फुल लेस्टर रोजारियो कुप्पे पदाव स्टानी बेळासो काणियसो पुंजो आणि प्रीती डिसोजा सुरतकल सेवक महिनाळे फावो जाता दाकर्न कोणाक वर्गणी लभल्या वसप्यांक पावचे एक अपूर्वाचे प्रयत्न तुमचे तावन करा आणि तुम्ही ही वर्गणी हे बुका वाचा आणि कोंकणीत हे अभिरुच सडया म्हणून ह्या कार्यातर्फे एक ल्हानशी विनंती तुमचे लगी हांव करता वोव्यो वयर आसच्या सवालांच्या ह्या कार्याक आयच्या अंगड्यांत दुसरे सवाल कितें म्हणून आता आमी पळया आयच्या अंगड्यांत आमी सदर करची दुसरी वोवी अशी आसा कांडी बोंडी कावन ताळ्याक येता कणकणे मावाड्याचे डॅश होरेता आयका नाका उतरां अणकणे सैलाप आणि शिराप खाव उरतावन फेल्सी रेगो लायन रसा नमस्कार तुमकां नमस्कार कसा साहेब हांव बरो आसा अविनाश हा. तुका एक सांगता हा, सांगा. दुकानात तुका फोन केल्ले कालाक म्हणाले हा. तुझी आणि आमची ओळख दैजी वर्ल्डार आम्ही बर्थडे विश करतले उडा आसा तुका वय उडास आसा म्हाका गुड मॉर्निंग दयचे हा. येतले आणि हर एका संदर्भार तुम्ही उलो करतले आता वय 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 अजून उडास आसा म्हाका वय 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 अविनाश वय. थँक्यू थँक्यू आणि दयचे वर्ल्डाच्या हर एका कार्यांत तुमचे एक कॉल सुकनातले कित्याक म्हळ्यार तवळ जातीतली लाईव्ह कार्य सदर जाताली जावं पुरो वय. कोंकणी कन्नडा आणि हर एक एपिसोडार तुमचो एक उलो आसलो कंदर आताच्या बरे नाही वय. त्याला फोन करीचे म्हणतात त्या टाइमार वय तर रेगो आंटी वय. आता एक आज वोव्यो आमी गावन आसा तुम्ही एक गावी येत गे एक वोवी आमच्या खातीर हा सर विक्षे खातीर खंयची एक वोवी जाता पळया सांगता उडा आसलो सो ओण टाइम दिता महिमा बापा महिमा स्पिरिता सांगता कुरपेच्या दिसा वरेत रस कोटला वाव तर तुम्ही आता रोसाच्या कार्यान गेल्यार तुम्ही वोव्यो गावी येत न्ही म्हणता ओके जाऊन दे कासाची वटली कष्ट रान पेटली रोजार माई भेटली आई रसला ओके बरे आता सवा लाख आगी वा सवा लाख आगी अरे येस सवा लाख जाप कितें म्हण सांगताय येता पळे आयले गे चांगले बर्थडे टाळ्या येता कणकडे मावाड्याचे अनकणे बरेचा ऐकना अणकणेंत गितर अनकणंत ओके जाऊ दी देव बरे करू उलो केल्ला कर बरं कर येस मुकलो उलो आसा म्हणल्यानंतर तावन रायझल लायनर आसा रायझल नमस्कार तुका नमस्कार सो रायझल कालें केलें आज सकाळी थावन मोबाईल पळोवन यब्ब मोबाईल पळोवन तू बसचें गे ना मम्मी हेल्प केलं मम्मी काय म्हणना गे मोबाईल पळयतना जोर करना गे तुका जोर करता कालें कशें जोर करता मम्मी पळय सांग पळया तू सगळे दीस मोबाईल वळून असते इल्ले काम करूंक जायना आमकां वय तर आनी काले करचिल्लें काम करायचं जायत गे रायझल हा हेल्प करता मम्मी हेल्प करताय ना काले हेल्प करताय जाता पुसता हा ओंडा जाऊ दे बरें मम्मीक हेल्प कर आता सवा लाख जाप कोणे मम्मीन सांगल्या गे हा वय मम्मी काले म्हण सांगला सांग पळया बी अनकणे अणकाणे म्हणटाय गे वय ओके देव बरें करू रायझल उलो केल्ला का मुकलो उलो आसा हे आडी तावन लुविजा लायनर आसा हॅलो नमस्कार लुविजा बाय तुमका नमस्कार तुमकां पयले पोटी उलोवन सांगी म्हणून ने ना हांव पयलें सुरू उलयतालें मागीर हांव उलोवंक पाटी केलें सगळ्यां आनी मागीर करा मागीर सगळ्याक एक अवकाश कर दिलो तुम्ही ने वय वय येस वय तर लुविजा बाय सवा लाख जाप कितें म्हणटाय बी अनकाणे बी अणकाणे म्हणटाय गे वय 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 सर देव बरें करू उलो केल्ला देव बरें करूं थँक्यू आयच्या अंगड्यांत आमी दुसरे सवाल तुमच्या मुखार सदर केला वोवी ती जावन आसा कांडी बोंडी खावन ताळ्याक येता कणकणे आणि मावाड्याचे डॅश होरेता आयका नाका म्हणून विशेष जावन रसाच्या कार्यांत वोव्यो तशेंच वेर्स घेवच्या त्या संदर्भार जाय तितल्या प्रकाराची वोवी आसात कार्याच्या सुरवातेर ते रोस पुसूंक आरंभ करच्या की पयले होकल वा न्हवरो येवन बसले तक्षण विशेष जावन देवा बापाक देवा पुताक आनी पवित्रत्म्याक मान करन देवाचो उडास काडन जेजू क्रिस्ताचो तशेंच मोरयेमायाची बेसामां घेवन सुरविली वोव्यो गायतात आनी सुरविल्या भागांत विशेष जावन ती मागण्याची वोव्यो म्हण आमी उल्लेख करता मुकलो उलो खाणी येता
बजगोळी तावन एडवर्ड लाईनर आसा. सो मानेस्त एडवर्ड तुमकां नमस्कार. नमस्कार तुमकां. सो बजगोळी म्हळ्यार केणे कारकोळ खरकोळ तशें न्ही. वय फिरगेस कारकोळ गे तुमकां कुत्रे मुखार रोड येता. कुद्रे मुखार रोडार येता न्ही. मियार आमकां मियार फिरगेची तावन. ओके कोण सकट तुमगेर आमचें कार्य पळोवन आसात आज. आमी मस्त दिसांनी पळयती आसा. मस्त जाणां पळोवन आसात. तर तुमच्या ताळ्यांत एक ओवी आयकूं गी. म्हाका वा कोण ओवी सिंग करता पळया तुमच्या घरात तांचे कडेन एक दिया एक पुटी फोन दिया. तांणी पोद एक ओवी सिंग करूं दी ताचे उपरांत तुमी आन्सर दिल्यार जालें. पुरो म्हणटात फोन दिनाका म्हणटात जावंक पुरो न्ही. ना ना ओके जाप कितें म्हण सांगा म्हाका. बी अंकार ऑप्शन बी अणखणे म्हणटाय गे. ओके देव बरें करूं. माने एडवर्ड उलो केल्ला हाका. मुखलो उलो आसा निर्मार्गा तावन चार्ल्स वॉज लायनर आसा. चार्ल्स बाब नमस्कार तुमकां. तुमकां नमस्कार. तुमची लिवड करून दिवयेत गे. कितें व्याप्त तुमची. हांव केरळा पिरगजेचो आनी माझी गुरकार. सो माझी गुरकार जावन तुमी एक हांव एक 5 वर्सांच्या उदेकपणी सेवा दिल्या न्ही. 11 वर्सां. 11 म्हणल्यार निजाय मस्त लांब. कित्याक म्हळ्यार इल्लेशे कश्टाचे ह्या दिसांनी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी जबाबदारी न्ही ती व्हडली जबाबदारी ह्या दिसांनी गुरकाराची. 10 वर्सां पयले म्हजी अवधी जमल्या. ओके त्याच्या उपरांत आतां भलायकी उणी जावन डायलिसीस करता. हा ओके. सो चार्ल्स बाब आज तुमी ह्या कार्याक उलो केला. तुमचे खातीर दुसरे सवालाक जाप कितें म्हण सांगताय. अणकाणे म्हणटाय गी. देव बरें करूं. मानेस्त चार्ल्स बाब उलो केल्लाक. एवलिन विजय तावन लायनर आसा. एवलिन बाय नमस्कार तुमकां. नमस्कार. येस एवलिन बाय कार्य सोबनाक आनी पुराव येतात न्ही रोसाक आनी येतात न्ही. एक ओवी गवी कार्यक्रम बारीक बरें जाता. वय गे देव बरें करूं. देव बरें करूं एवलिन बाय. एक ओवी गवी खंयची एक बी अणकाणे. ऑप्शन बी अणकाणे इल्ले सिंकर म्हण येत गी म्हणून न्ही. बरें आयकता दाडा. वय गे वय प्रयत्न वय म्हणायचे गी. हा आडार मारून कोयतो मासा घालून चिरको मुखारी जावन बी चिरको आमच्या वर येतात. हा देव बरें करूं एवलिन बाय उलो केल्ला का. आनी अणकाणे जाप दिल्या. तुमी दिल्ली जाप सारकी गी नांगी पळया इल्लो वेळ राखून राव. गुरपूर तावन इयान लायनर आसा. हॅलो इयान नमस्कार तुका. नमस्कार. सो इयान लागीं हाच्या आदी उलय लागीं वा पयले पोटी उलोवचें. अशें पळय उलयला. प्राइज काय मेळ्ळा गी इयान तुका. ना. ओके आतां तूं रोसाच्या कार्याक वेताय न्ही. वय रोसाच्या कार्याक सुमार संगती आसा. तुका खंयचे पसंदचे. पुरा ती एक खंयची विन्सी जाय म्हळ्यार खंयची एक विन्सून काड म्हळ्यार काले म्हणटाय. ओवी एपिसोड केला म्हणून गी. पळया दुसऱ्या सवालाक जाप दी म्हाका. अणकाणे. ऑप्शन बी अणकाणे गे. वय ओके सांगून कोणे दिला न्ही. कोणे वय माईन. माईन गे. माईक ओवियो वेस कळीत आसा म्हण दिसता न्ही. वय माईन तो तुवें शिकायचे ओवियो जायत गे. मुखल्या दिसांनी खंयचे एका कार्यान तुवें ओवियो गायचे. ओके यान देव बरें करूं उलो केल्ला का. मुखलो उलो आसा अंजलूर तावन ग्लॅडिस लायनर आसा. हॅलो नमस्कार ग्लॅडिस बाय. येस तुमची लिवड करून दिया पळय व्याप्त कितें तुमची. कांदी बोंडी कावून ताळ्या येता सांगताने वाड्याचे अणकाणे वरता आयकना दुसरें. ऑप्शन बी गी. आमी कितें करतात व्याप्त कितें म्हण विचारले तुमी. ओवियो गावन तो ओवियोत गायतात गी म्हणून न्ही. तित व्याप्त की तुमची. ओके ओडना ग्लॅडिस बाय तुमी जबाब दिल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं. मुखलो उलो हांगासर आसा. गुरपूर तावन ज्योती लायनर आसा. हॅलो ज्योती नमस्कार तुका. नमस्कार. येस ज्योती जबाब कितें म्हण सांगताय. ऑप्शन बी अणकाणे. ऑप्शन बी अणकाणे म्हणटाय गे. ही ओवी आयकल्या गी वा थंय कितें गेस करनासाय गी दिल्ल्या ऑप्शन आयकल्या. देव बरें करूं उलो केल्ला का. थँक्यू. आणि हफ्त्याचा सवाल परत एक पुढे तुमच्या खातीर आमी सदर करता. ह्या हफ्त्याच्या सवालाक तुमी सोमेस्तानी आमकां जबाब धाडियेत. हफ्त्याचे सवाल अशें आसा.
रुखावयलो पणूस दडोवन पिकयनाका, वेगळ्या रावया म्हणून डॅश शिकयनाका, मावांक, भावाक, देराक आणि होरेताक सारखे जबाब तुम्ही आमकां व्हॉट्सॲप करचे आणि आमचे व्हॉट्सॲप नंबर तुमच्या टीव्ही पडद्यार आसा आणि सदावत जावन तुम्ही सेव्ह केल्ले आसा 9380043073. दुसरे सवाल अशें आशिल्ले, कांडी बोंडी खावन तळ्याक येता कणकणे, मावाड्याचे डॅश अणकणे, होरेता आयकनाका सारखे जबाब अणकणे कोणे सकट सारखे जबाब दिला. तांची नांवां आमी दोगी सजरा हाच्या लकी बाउलान गेल्या. तशेंच मोगाच्या वीक्षकांनो, आदल्या हफ्त्याचे विजेत आमच्या स्टुडिओक येवन तांची इनामां ताणें स्विकार करून गेल्यात. तांची एक झलक तुमचे खातीर. तर आईच्या अंगड्याची मुकली ववी खंयची तिसरे सवाल आता आमी पळया. तिसरे सवाल अशी आसा आणि एक ओवी तुमचे खातीर आमी सदर करन आसा. मांद्री कोवळून मांद्रेसो खेलो कोवळो, मानासो डॅश भाव परगवांत उरलो, बापल्यो, मावळो, वोवळो, बापूल सारकी जबाब दिवच्याक हांगासर उलो आसा. बज्जोडी तावन अपोलिन लायनर आसा. अपोलिन बायक नमस्कार. अपोलिन बायक खंयच्याय रोसाच्या कार्यान गेल्यात गे आदल्या हफ्त्यांत? सोनवारा एक रोस जालो गे. ओके, आता हांगा एक आमी एक ओवी दिल्या. जबाब कितें म्हणटात? जबाब बी मावलो. ऑप्शन बी मावळो म्हणटाय गे. बी मावलो. ओके, देव बरें करूं अपोलिन बाय उलो केल्याक. थँक्यू व्हेरी मच. मुकलो उलो आसा शांती लायनर आसा मड्यांतर तावन. शांती बायक नमस्कार. हा नमस्कार तुमकां. खंयची एक ओवी गावी येत गे. आवय रोसू पुसता मनान कितें चिंता, बरेंपण मागता तुज्या फुडाराक. ओके, आता जबाब सांगा पळया. मांद्री कोवळून मांद्रेचो केलो कोवळो, मानाचो मावळो. मानासो मावळो म्हणटात गे जाप. वय वय बी. ओके, देव बरें ऑप्शन बी करूं. मावळो. देव बरें करूं शांतीबाई उलो केल्याक. मुकलो उलो आसा मुक्का तावन ट्रेसी लायनर आसा. हॅलो ट्रेसी नमस्कार तुमकां. नमस्कार सर. ओके, कितें व्याप्त तुमची, कितें करता ती वळख करून दिया पळया. ओके, आता आमी एक येदोळूच दिल्ली ओवी ते या ओवीक जाप कितें म्हण सांगतात सांगा म्हाका. बी मावळो. ऑप्शन बी मावळो म्हणटाय गे. होय. सारकें वाचलें गे. हा वाचलें सर. ओके, देव बरें करूं ट्रेसी उलो केल्याक. थँक्यू थँक्यू. मुकलो उलो आसा सुरतकल तावन दीपक लायनर आसा. हॅलो दीपक. नमस्कार डॉक्टर. येस, आता एक येदोळूच आमी सवाल दिला. ह्या सवालाक जाप कितें म्हणटाय दीपक? मावलो बी. ऑप्शन बी मावळो म्हणटाय गे. सारखे चिंचे एखादा ऑप्शन्स बदलूंचे जाल्यार बदली येता. ना बदलूंक ना. बदलूंक ना गी गॅरंटी तर. देव बरें करूं दीपक उलो केल्याक. मुकलो उलो लायनर आसा निट्टे तावन जेसन लायनर आसा. हॅलो जेसन नमस्कार तुका. नमस्कार. ओके जेसन कितें करताय तू, शिकताय गे? हांव आनी 10th. सो आनी 10th न्ही, आनी 10व्या क्लासीन शिकताय. आता तर प्रेशर मस्त आसा जे आतांत शिकोवंक सुरू कर म्हण सांगतात गे. आतांत शिकोवंक सुरू कर म्हण सांगतात गे तुका घरा. ओके जेसन, येदोळूच आमी तिसरे सवाल घाला. ह्या तिसऱ्या सवालाक जबाब कितें म्हणटाय तू? बी मावलो. ऑप्शन बी मावळो म्हणटाय गे. सारखी एक बडी चिंचे एखाद्या वेळा जाप बदलूंक तुका अवकाश करून दिल्यार काले म्हणटाय. ना ना बी मावलोत. गॅरंटी गी. वय. पळया जाप दुसरी आसोंक पुरो जेसन काले म्हणटाय. ना तेच बी मावलोत. तेच रे हांवें सांगचे उत्तर पाती आणि ना तर न्ही जेसन. ओके, देव बरें करूं उलो केल्याक. मुकलो उलो आसा बचपे तावन लान्सी लायनर आसा. लान्सी नमस्कार तुमकां. नमस्कार नमस्कार. सो लान्सी तुमची वळख करियेत गी कितें करतात बचपेंत? हांव आतां रिटायर करता. ओके, सो रिटायर जाल्लात न्ही. वय वय वय. कितली वर्सां जाली रिटायर जावन? आता रिटायर जावन वर्सां जावन इल्लेशे म्हयने जाले. इल्लेशे म्हयने जाले. तर आता तुमचें ते एडजस्टिंग पिरियड न्ही. एक कडे रिटायरमेंट जाला म्हणून खुशी पावोंक ना, एक कडे कामाक वचना म्हणून बेजार पावोंक ना. तशें तशें कशें तुम्ही वेळ पसार करतात?
वेळ इल्लो इल्लें तोटाच्यान इल्लेशें काम इल्लेशें करणं तशें वेळ. ओके जाऊ दे. आता तिसरा सवाल आयला हे आका जबाब तुम्ही एक गाऊन तर संगीत गी सिंगर संगीत गी हांव म्हळ्यार भायर आसा हांव म्हळ्यार आवडना तर जाप सांगा मावळो मावळो मानासो मावळो म्हणटात गी. थँक्यू ओके देव बरें करूं उलो केला थँक्यू. मुकलो उलो असा कुलशेकर तावन नतालिया लायनर असा. नतालबाई नमस्कार. नमस्कार. एक ओवी गवी गी खंयची ओके. रसाचे वाटले एक बंगार रसो बवर रसाक बसला तुमचो एक बाब. तुमची ओवी आयकताना म्हाका जाल्यार आमच्या सगळ्या कॉलर्सांक सांगात हाणी गेल्यार आसा रे एक रोस रोसाच्या कार्यांत सगळो तो ओवी ओवेरचो असो पार्ट कंप्लीट करयेत म्हण दिसता न्ही. ना दिसते ना. ओके ओड ना नतालबाई जाप कितें म्हणटाय आतां सांग म्हाका. बी मावळो. ऑप्शन बी मावळो म्हणटाय गे. वय देव बरें करूं उलो केला का. थँक्यू. देव. मुकलो उलो असा कद्री तावन असुमता लायनर असा. हॅलो. नमस्कार असुमताबाई. नमस्कार. येस असुमताबाई कितें करताय तूं. हांव घरात ससचे ने फंक्शनाक आनी येतात ने येता. खंयची एक ओवी गवी येत गी खंयची चलता. रसाचो काडला देजा उबे रावून पळयता पुत्र मोरये. ओके सो असुमताबाई आता सवालाक या सवालाक जाप कितें म्हणटाय. कितें ववळो म्हणटाय गे. तुमची जाप इल्लीशी विभिन्न आसा हेर कॉलेजाच्या की पळया देव बरें करूं उलो केल्लाक. मुकलो उलो पेरमनूरतोन प्रीती लायनर आसा. हॅलो प्रीती. नमस्कार. तिसऱ्या सवालाक जाप कितें म्हणटाय प्रीती. ऑप्शन बी मावळो. मावळो म्हणटाय गी ते जवाब एक पटी ती ओवी गाऊन तर संगीत गी थंयसर दिल्लीत. दुसरी जाल्यार दुसरी सांगा प्रॉब्लेम ना. मंद्री कौलो मंद्री केलो कौलो मनसो बंगलो भाग्यवान तुरलो. आता जवाब बापलो गी तुमचे प्रकार. ओके देव बरें करूं प्रीती उलो केल्ला का. आनी हांगासर तिसऱ्या सवालाक जवाब दिवंक असो वेळ संपता आनी विशेष जावन तिसऱ्या सवालाक आमच्या विक्षेकतान वेगवेगळीच जाप आयली. आता मावळोगी वोवळोगी बापलोगी म्हण पळया पूण ताचे गी पयले हफ्त्याचे सवाल पळया. हफ्त्याचे सवाल. रुका वयलो पणूस दडोवन पिकय नाका वेगळे रावया म्हणून डॅश शिकय नाका मावाक भावाक देराक होरेताक. सारकी जवाब तुम्ही आमकां व्हॉट्सॲप करचे आनी व्हॉट्सॲप नंबर तुमचे लागीं आसा 9380043073. मोगाचें जर कोणाक कोंकणी पदां आयकूंची पिसाई आसा कोंकणी पदां आयकूंक गरज आसा रेडिओ दायची वर्ल्ड म्हणल्यार दायची वर्ल्डाचेच एक अपुर्बाचें ॲप आसा. फाटल्या 6 वर्सां जावन हें ॲप चलता. एक रेडिओ तुमच्या फोनांनी मेळचो. प्ले स्टोराक वचून रेडिओ दायची वर्ल्ड म्हणून तुम्ही टायप केल्यार हें ॲप तुमकां मेळटा आनी दिसाच्या 24 वरांय थंयसर कोंकणी पदां सादर जातात आनी सांगतास सकाळीच्या वेळार कंथारां थंयसर प्रसार जातात आनी ताच्या सांगता हर एका घंट्याक एक पोटी म्हणल्यार बरी वेगवेगळेच खबरो तुमकां आयकूंक मेळटा. रेडिओ दायची वर्ल्ड ॲप आजच तुम्ही डावनलोड करचे आनी हो रेडिओ दायची वर्ल्डांत तुम्ही आयकूंचो. तर तिसऱ्या सवालाक जवाब आतां कितें म्हण पळया. मांद्री कवळून मांद्रेसो केलो कवळो मानासो वोवळो भाव परगवांत उरलो. आनी कित्याक वोवळो म्हळ्यार वोवळी म्हळ्यार कोणाक सकड आमी इन्विटेशन दिवन कार्याक आपयता. कोणाक सकड कार्य सोबोवच्याक सुदारसूंच्याक आमी आपयता ती सर्व वोवळी जातात आनी भाव परगांवांत उरल्यान ताका बाबाक फकत काजराक येजे म्हणलें एक आपोवणें ताका लाभता पूण ताका येवंक जायना म्हणल्यार भाव पयल्यान जावन तो एक भोव प्रमुख स्थान कुटुंबांत ही घेता. म्हणल्या खातीर सारकी जवाब आसा वोवळो मावळो न्हय बापल्यो न्हय. तर आतां आयच्या अंगड्यांत आमकां सारकी जवाब दिल्ल्यांची नांवां सो बाऊल हांगासर आसा. आज सवाल आयिल्लीशी सुलाभ आसली पयलीं 2 सवालां त्या खातीर सडावत नांवां हांगासर आसात. तर विनर्स कोण म्हण आतां पळया. पयली चीट काडटा. पयलें नांव येवच्याक युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांचे तावन फ्री हेल्थ चेकअप कार्ड फावो जाता. बचगोळी तावन आयिल्लो उलो मानेस एडवर्ड तुमकां युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांचे तावन फ्री हेल्थ चेकअप कार्ड इनाम मेळटा. मानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट्स हांचे इनाम
शंभूर तावन मनस डेनिस उलो केल्लो. डेनिस आम तुमकां मनसा वॉटर पार्क एंड रिसॉर्ट हांचे तावन एक गिफ्ट वॉचर फावो जाता. रेक्झिन सेंटर हांचे गिफ्ट वॉचर कोणाक मेळटा म्हण पळया. कुलशेकर तावन आयिल्लो उलो हिल्डा कुलशेकर तुमकां रेक्झिन सेंटर हांचे तावन गिफ्ट वॉचर मेळटा. आयडियल चिकन हांचे प्राइज कोणाक मेळटा म्हण पळया. पेरमनूर तावन सेलेस्टीन तुमी उलो केल्लो. सेलेस्टीन पेरमनूर तुमकां आयडियल चिकन हांचे गिफ्ट वॉचर फावो जाता. लाकिनी तावन केक साकचो अवकाश कोणाक म्हण पळया. विजयी तावन मानेस्तेन एवलीन तुमकां लाकिनीस हांचे तावन केक इनाम जावन मेळटा. आनी अखेरीची एक प्राइज अखेरीची एक चीट आनी ते आसा एआरडी तावन आयिल्लो उलो लुविजा एआरडी तुमकां विटेक इलेक्ट्रिकल्स अँड लायटिंग्स हांचे तावन तुमकां इनाम लभता. आनी आयच्या अंगड्यार आमी वोवियो विशयांत जाय तितलो उलयल्या तुमच्या सांगाता जाय तितली माहिती तुमच्या सांगाता वांटून घेतली. आयल्या वार एका कार्या सोबडान पळयल्ली गजाल तुमच्या मुखार दवरून कार्य आखेर करूंक अशें येता. एका कुटुंबांत आशिल्लें कार्य आनी सगळीं वाड्या घरां सांगाता मेळोवन वाड्या घरां मात सांगाता मेळोवन भयंकर तांणी वोवियो सादर केल्ली आसा. आनी त्या वाड्या घरा लागीं हांवें विचारतना तांणी सांगलें आसा आमच्या वाड्यांत कोणायचें फंक्शन आसल्यार भायर तावन वोवियोची गरज ना. कित्याक म्हळ्यार आमीच वाड्या घरा वाड्या रस्त्या कार्य सोबोवच्या खातीरच वोवियो शिकला म्हणून. आनी अशें आमचे मदें एकवट आसून वोवियो तशेंच वेरसामी शिकल्यार आमची संस्कृती उरता. आनी ताच्या सांगाता कोंकणी क्रिस्तवाचे दायज जावन अशें वोवियो गावन आमच्या कुटुंबान आनी हर एका कोंकणी क्रिस्तांव कुटुंबांनी कार्य सोबोवंक आमी शकता म्हणून आयचें कार्य हांगासर संपयता. तर येवच्या हफ्त्यान नव्या विशयाचेर नवी सवालां घेवन परत मेळटा. तवळ पर्यंत मोग उडास हासो सदांच आसो. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगीं ती रोसा केली येवनात घरा. केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळीं आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा.